जस्ट इमॅजिन. विसावा उपरांत तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत इश्टानो जस्ट इमॅजिन ह्या कार्यावळीन. आणि बाबू आजगावकरान खूब दिसांनी लोकां म्हऱ्यान तो आयलो आपली बाजू मांडपाक, कारण ह्या सरकारान खंय ताचेर कसली तरी केस फायल केल्या. आणि केस कित्याक तर कसली तरी फायल खंय ताणें डिपार्टमेंटान 2 वर्सां तशी दवरली म्हणून बाबू आजगावकराचेर केस फायल केल्या. म्हणून बाबू आजगावकरान कितें केलें, एक पत्रकार परिशद घेतली आनी तेजेर निशेध व्यक्त केलो. पूण ह्या पत्रकार परिशदेचो संपूर्ण रिपोर्ट तयार करतना आमकां जो घाम येयला पळय, आमकां जे त्रास जाल्या पळय, कित्याक तुमीच पळयात कित्याक तें तुमकां कळटलें. बीप घालप म्हणजे मरे खूब कठीण काम. बीपाचे आमी आख्खो स्टॉकूच होलसेलान ऑर्डर केल्या. बीप. बाबू, परिवर्तन सरकार येयलेल्याक तुजें परिवर्तन जालें काय कितें? तूं गायबूच जालो मरे सामको ना. ACBन तुजी कसली कंप्लेंट फायल केल्या चीफ मिनिस्टरान? आज ताणें केस घातली, हांव तेजें पण फायल पेंडींग दवरप आनी फायल पेंडींग उरप हो गुन्हो काय म्हणून. फायल पेंडींग दवरली म्हणून तुजेर गुन्हो दाखल केला? दिस इज अनबिलिवेबल बाबू, दिस इज रियली अनबिलिवेबल. तूं कितें म्हणटा हेजेर? यू टेल मी, वो परिकर कितें म्हणटा? अनपार्लिमेंटरी वर्ड्स कित्याक यूज करता हांगा? शिव 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 शी. पण हें लोकशाही राहा, तुजी सालागरशाही न्ही. लोक ती जागा दाखयतले, ताका दिसता निवडून आयल्या पण लोकशाही पासून वागपाक जाय. पण आज तो वाकलो दिसना. हर एक बारीक लोकांची हर एक बारीक लोकांक. अरे तोय मनोहर आणि तूय मनोहर, मातशी ॲडजस्टमेंट करात मरे तुमच्या भितर. अशें कितें करता? आणि हे कसले शब्द वापरता तुमी? मातशें डेकोरम मातशें मेंटेन केल्यार बरें न्हू. तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता न्हू. कामणकर आज रिजनल उलयलो असेंब्ली. कितें आयकता आमी भर काँग्रेस हावसान कसले शब्द. हे जे चल्ला हे गोंयकार पळयतले आनी एक दीस ते ते सोड. नाका नाका, तू कितें कितें बुरशें उलयता. कान सारके दाट जाले म्हाजे. कितें उलयता तुजी आयकना सारकें. उलोवपाक बरें न्ही. आमी खंयच्या दुसऱ्या विशयाचेर उलोवया. आमी दुसऱ्या विशयाचेर उलयल्यार बरें. कितें उलयता चेंज केलें. म्हाका सांग, परिकर म्हटल्यार तूं भडकता मरे सामको. हो करते बरें. हो एकटोच गोंया भितर प्रमाणीक मनीस, बाकी हा ते आवय कितें उलयता रे. ओय ओ माय गॉड, ये सुनने से पहले मैं गांधी जी का तीसरा माकड़ क्यों नहीं बना. कान भ्रष्ट जाले आयज, कान भ्रष्ट जाले. गोमूत्र घालून कानाचे शुद्धीकरण करचे पडटलें शें दिसता म्हाका आयज. बाबू, तूं इतले सगळे सडेतोड उलयता बरें आसा. फ्रीडम ऑफ स्पीच बी समजू शकता. पूण हें कितें? आमकां एकूच सांग, तूं नॅशनल गेम्स, लुझोफोनिया गेम्स तुवें गोंयान हाडल्यो. तूं हाडपाक सोदतालो. खरेंच परिकर म्हणटालो तशें तुका गाजर दिसतालें? सो ओके, तूं एग्री करता तर. दीस इज शॉकिंग, पण इतलें शॉकिंग न्हू. तुका गाजर दिसतालें हें तूं मान्य करता. आतां आमचो अभिषेक करता कितें शब्द. केन्ना तरी बाबू आजगावकर शांतपणे आणि समंजसपणे प्रेसा कडेन उलयतलो असो दीस उजवाडटलो तरी काय? बाबू आजगावकर विनम्र भावमुद्रेन पत्रकारां कडेन वार्तालाप करतलो. केन्ना तो दीस येतलो आणि बाबू सुसेगाद. तो दिसूच येना. तो दीस तरी येवपा जाय न्ही. हांव सगळें आपुणूच उलयता. जस्ट इमॅजिन. मिस्टर दादल्यानो, आतां बशीनसून प्रवास करतना सांबाळो ना. लेडीज ओन्ली. ह्या सिटार बी बसत जाल्यार फुकटचे 100 रुपया तुमकां तालांव दिवचो पडटलो. तुमकां आनी त्या बशीच्या कंडक्टराकूय. आता काय खास प्रवाशांची खूपच गैरसोय जावपाची आसा. बरें,
आमकां कितें आतां हेंच मेळ्ळें मरे परिवर्तन सरकारान कितें रे आमकां आम आदमी खातीर एक लेडीज सीट सुद्दां ना मरे ह्या परिवर्तन सरकारान कितें रे सरकारान इतली गरमी बी वाडल्या मरे कितें करता हें सरकार नाका सारकें कसली घामाचे पावळे वता हें परिवर्तन सरकार कितें कितें करता रे गरमी इतलें करपा जाय मरे अरे ते सगळे ह्या विशयाचेर म्हणजे बशींच्या विशयाचेर आमी कोण तरी एक्सपर्ट सोदताले उलोवपाक आणि हू इज बेटर टू स्पीक ऑन दीस इशू नन अदर दॅन सुदीप तामणकर म्हाका एक सांग तुजे स्वताच्यो बशी आसात मरे अजून आतां हे तालिबान सरकारान सॉरी आतां हे पर्रीकर सरकारान असो फतवो काडला की कोणूच लेडीज सिटार बसचो ना दादले कोणूच लेडीज सिटार बसचे ना उलयना बट डोंट वरी आय नो हाव टू मेक हिम स्पीक एक कट बारीकशी पया कितें तें तामणकर सुदीन ढवळीकरान ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान आनी अरुण देसायान अशें सांगलां की लेडीज सीट खाली सुद्दां आसल्यार खंयचोच दादलो ताचेर बसप हो गुन्यांव जातलो म्हणून म्हणजे अर्दी बस खाली गेल्यार उपकारता पूण कायदो पाळचोच पडटलो आनी जर कोणी बसलो जाल्यार ते कंडक्टराक 100 रुपया फायन आनी पॅसेंजराक 100 रुपया फायन पडटली खंय हें कितें अन्याय मरे हो NGO कडेन आनी सगळ्या लोकां कडेन मागता की हेंच्यांनी हो सगळो विशय मोठ्या प्रमाणान असो हायलायट करचो आनी सरकाराच्या निदर्शनाक हाडून दिवचे फाटीं लोक आयुक्ताचेर सगळे जाण एकठांय जमले आनी आमी बशींनी प्रवास कित्याक करतात लेडिजां खातीर आमी बशींनी कित्याक उबे रावतात लेडिजां खातीर आमी बशींनी जॅम्पाचें नाटक कित्याक करतात लेडिजां खातीर आमी लेडीज सिटार कित्याक बसतात लेडिजां खातीर हांव तुका मात एक सांगता खूब प्रॉब्लेम जातले हां सांगता दादल्यांक जर तांकां जर लेडीज सिटार बसपाक मेळना न्हू खूब प्रॉब्लेम जातले ते आतांच खंय तरी हेका स्टॉप करचे पूण आतां सुदीन ढवळीकरान सांगलां की ह्या फुडें चलयां वांगडा बशीन बसप ना म्हणून ना म्हणटा खंयचो तो सांगता थंय जाता म्हणजे तुज्या तरी बशींनी तूं निशेध म्हणून दादल्यांक लेडीज सिटार बसपाक दितलो मरे तामणकर काय उलोवंक ना पण त्याच्या खाडान सॉरी त्याच्या दोळ्यान म्हाका दिसता की तो हय म्हणटा आनी दादल्यांक तो लेडीज सिटार बसपाक दितलो हो तेजो निशेध व्यक्त करपाची तेजी एक स्टायल ती आतां निशेध व्यक्त करप हे ऑपोजिशनाचोच न्हू तर सरकारा भितर सुद्दां जे आमदार मंत्री आसता तेंचो जन्मसिद्ध अधिकार जाल्लेलो आसा आतां सगळ्यात पयलो बॉम्ब फोडला तो विष्णू वाघान लक्ष्मीकांत पार्सेकराचेर परिवर्तन सरकारांतलें पयलें डिसग्रंटलमेंट Health Ministry has not yet constituted any visiting committee. I don't know why the Health Minister is not ready to appoint a health committee for the reasons best known to him. पार्सेकर विष्णू वाघान तुमचेर ताशेरे ओडल्या गोवा मेडिकल कॉलेजीन बायोमेडिकल वेस्ट सारके डिस्पोज करिनात खंय हेल्थ डिपार्टमेंट सारकें नाकाम जाला खंय सामकें अशें कमकुवत आनी जायना खंय तेंचे कडेन सारकें फेल जाला फेलियर टोटल अशें विष्णू वाघान म्हटलें पण ऑफ द रिकॉर्ड आनी तुमी खंय विजिटींग कमिटी खंय आजून ती विजिटींग टीम तुमी कॉन्स्टिट्यूट करीत ना खंय कित्याक आतां खंय तरी तुमच्या पार्टी भितर पयल्या फावटी एक आमदार बेजार जाला आनी तो डायरेक्ट मिनिस्टराचेर आग पाकड करपाक लागला आनी हांगा आमदार विष्णू वाघा सारकेलो मनीस सेंट्रल पार्टी केदी व्हडली आसा गोंयांत येदेशा गोंयान इतल्या व्हडल्या पार्टी भितर विष्णू वाघ म्हणटा पार्सेकर विष्णू वाघ पार्सेकर तुमकां अशें दिसता की विष्णू वाघ कसलो तरी चान्स घेवपाक पळयता म्हणजे तुमचेर एलिगेशनां बी करून कसलो तरी चान्स घेवपाकूच सगळे पॉलिटिक्सान आसतात आमी पॉलिटिक्सान आयल्यान ते चान्स घेवपाक हाचेर कळटा की लक्ष्मीकांत विष्णूचेर बेजार ना नाजाल्यार तो कितें तरी चेतावणी वॉर्निंग बी दिसलो आसलो न्हू जशें पळय आतां किरण कांदोळकरान कांय दिवसां पयलीं PWD इंजिनियराक कशें आपल्या भाशेन समजायलें समज आनी समजावप डिफरन्स खूब तुमी पळयाय 8 दीस जाले तेंच्या घरान उदक येवंक ना आनी नित्तो मार्च सुरू जाला फाल्यां म्हटल्यार तेंची वेवस्था कर उदकाची तुवें काणकोणा PWD ऑफिसान काम केलां केन्ना आनी आतां तुका खबर आसा बशीच्यो टिकेटी वाडल्या बी त्यो काणकोणा अप डावन करप परवडपा सारकें ना पयलीं भशेन तितून आनी लेडीज सिटार रिजर्व आसात उबो रावन काणकोणा वयचें पडत जाल्यार खूब त्रास आनी येतनाय सीट मेळना जाल्यार अशी गॅरंटी दिवं शकना लोक बेजार आसात
इश्टानो 18 मार्चा सावन असेंब्लीचे बजेट सेशन सुरू जावपाचें आसा. त्या खातीर CM पर्रीकराची खूब नेटान तयारी चल्ल्या. लोक म्हणटा हें बजेट CMा खातीर एक कसरत आसतली खंय. आमी म्हणटा हय, हें बजेट CMा खातीर खरेंच एक कसरत आसतली. अरे कसरत म्हणजे ही कसरत नाही रे, दिमागी कसरत, दिमागी. रॉंग विज्युअल्स प्ले केला, राईट विज्युअल्स प्ले करा. CM इज प्रिपेरिंग फॉर बजेट बट नॉट दिस वे, बट दिस वे, द सबवे. आणि ड्यू टू ओवर स्ट्रेस आणि अति भयंकर जागरणां CM हॅज टू एडजस्ट ड्युरिंग डे टायम. इश्टानो जागरणां म्हणजे कशें जाणा, मायनिंगा मशिनूच आसता त्यो. हांगा खणलें जाल्यार तें व्हरून खंय तरी पुरचें पडटा. आतां रातभर जागरणां मारली म्हणटकच दीसभर बारीक 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 डुलक्यो काडून त्यो एडजस्ट करच्यो पडटा. आज आमचे मदीं स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तवडकर हे बी येवपाचे आशिल्ले. CM आसूं ना जाल्यार आम आदमी, जो मनीस रातभर जागरणां मारून ऑफिसाची कामां करतलो ताका मागीर दिसाची मातशी तरी डुलकी येवपाकूच जाय. डुलकी गॅरंटेड. आनी तुमकां बी हो प्रोग्राम पळयतना बी डुलकी बी येना न्हू. सांगा म्हाका, हांव आत्तां रिजायन करून हांव हे MLA आनी CM. म्हाका एक सांगा, तुमचे कितें फिडबॅक बी आसत जाल्यार तुमी प्लीज म्हाका मेल करा. मेल मी एट features@prudentmedia.in. आनी इश्टानो, आयचो जस्ट इमॅजीन हांगाच सोंपयला आनी मेळोया फुडल्या आयतारा. तो मेरेन मोग आसचो. देव बरें करूं, सगळीं बरी भशेन रावा. Just imagine.